येवकरिस्ताचे जिन्नेद्वारे खरी क्रिस्तांवां जावया. आज सगळी पवित्र सभा सुमयाच्या जेवणाचो संभ्रम चलयता. देवान इस्रायल प्रजेक इजिप्तांतल्या बंदड्यांतल्यान सोडयिल्ल्या महान गणिताचो उडास काडून हजारो वर्सां तावन मोइसेच्या कायद्या प्रमाणे आचरण करन आयिल्ली धार्मीक रीत जावन आसा पास्कांचें जेवण. जेजून कश्ट सोसून मरण पावच्या आदीं आपल्या शिसां सवें हें पास्कांचें आचरण केलें आनी ह्या संभ्रमाक नवो अर्थ दिलो. तसो संभ्रम आचरण करूंक आज आमी ह्या देव मंदिरांत सांगाता जमल्या. आयच्या संभ्रमीक देवस्तुतेंत 3 विशय भक्तीन उडास करच्याक पवित्र सभा आमकां उलो दिता. पयलें, आयच्या दिसा जेजून आपणाचें मांस आनी रगत आमचे आत्मीक कान आनी पिवान जावच्याक येवकरिस्ताचो संस्कार घडलो. दुसरें, हे म्हज्या उडासाक करा म्हणल्या उतरां बराबर येवकरिस्त दिसपडतें आचरण करूंक याजकपणाचो संस्कार घडलो. तिसरें, आपल्या शिसांचे पांय धुवचे करणे मुखांत्र माया मोगाचो उपादेश दिलो. सोमयाचें जेवण आमच्या आत्मीक जिणेचें पैनाकान. सोमयाचें जेवण दिसपडतें संभ्रमण आमच्या भाव भयणीच्या सेवेक आमी पावोवंक जाय. आमचो मोग आनी आमचें भाव बांदवपण आमच्या करण्यांनी दाखोवंक जाय. अख्ख्या संवसारा पासत जेजू आमचो श्रेश्ठ याजक मोडलोलो उंडो जालो तशेंच आमी आमच्या कुटुंबा खातीर, फिरगजे खातीर आनी समाजे खातीर मोडलोलो उंडो जावंक प्रयत्न करया. आज हो तिदोडो संभ्रम आचरण करचे संदर्भी आमी येवकरिस्ताचो सडीत मोग करूंक जेजू लागीं कृपा मागया. तशेंच जेजूचे मणेरी जावनाच्या सर याजकां खातीर प्रत्येक जावन फिरगजीच्या विगारा खातीर आमी मागया. अशें आमी पेल्याच्या मोगान आनी सेवेन जियोंक येवकरिस्ताच्या जेजूची कृपा मागया. दया करूं आनी आमकां आशीर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळचो प्रकाश तो आमचेर फांको आनी आमची दया करूं. आमकां जाल्यार दुसरो मान बिलकुल नाका, बिलकुल नाका. जेजू क्रिस्ताचो कुरेस ताचेर आसा आमचें तारण जिवी. ताचे वरवीं पुनर्जीवनपण. ताचे वरवीं आमकां सडवण आनी सुटका मेळ्ळ्या. ताचेर आसा आमचें मोगाच्या भावां भयणीनो, व्हडा संख्यान ह्या देव तेंपलांत आमी सांगाता मेळ्ळ्या.
आमचे सर इरादे गोरसो उडासा काडया आनी त्या सर इराद्या खातीर गरजा खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भुरग्यानो, युवा जनानो, भावानो आनी भयण्यानो, भाग्यवंत हप्त्यांत आनी आस्तावनो भोव पवित्र दीस आमी संभ्रमता. त्रिदूम म्हणून आमी आपयता. सुम्यांचे निमाणे दीस जुनयेचे, ताचे निमाणे जवान, कुर्साचे मरण, कस मरण आनी पुनर्जीवन पावनो संभ्रमच्याक आमी ह्या देव तेंपलांत सांगाता मेळ्ळ्या. आनी ह्याच्या दिसा सुम्याच्या निमाण्या जिवनाचो संभ्रम आमी चलयता. आनी ह्या संभ्रमांत जेजून येवकरीस घडलें, जेजून याजकपणाचो संस्कार घडलो आनी एकामेकाचे शिसांचे पांय धुवचे मुखांत्र माया मोगाचो उपादेश सुम्यान आमकां दिल्लें घडीत आज आमी व्हडा संभ्रमान चलयता. आनी हो संभ्रम चलोवच्याक ह्या देव तेंपलांत आमी सांगाता मेळ्ळ्या वाचता. आमचे उणेपण अस्कत काय वळखून घेवंक जाय आनी देवा लागची काकुळटान बॉक्सांनी आज आमी मागोवंक जाय. प्रत्येक जावन येवकरिस्तांत आमी फावो ते परी गौरवान मानान वांटिले जायनातल्या खातीर, ह्या जाका धर्मिकातय आमी तांकां मान गौरव दिनातल्या खातीर, तशेंच एकामेकाचो माया मोगू आमच्या करणे आनी जियेनातल्या खातीर, एकामेकाची सेवा करनातल्या खातीर सुमयांचे तशेंच एकामेकाची बॉक्सांनी मागून ह्या मिसांत आतां आमी फावो ते परी वांटिले जावया. आमी सर्व देवा मुखार पातकी म्हणलें वळखून सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबांक भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पवड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संवकार मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबांक भयणीनो सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Jesu Christ
मागतुया. भोव मोगाळ बापा, आप कुशेन मरण सोसोंक आपणाकच पराधीन करूंक वेतलो ते राती तुज्या एकल्याच पुतान घट नासलेलो मोग दाखोवंक चिसांच्या सांगाता निमाणें जेवण केलें आनी तें सराप संवसार सरापर्यंत नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फरमायलें. तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवासी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या वर्त्या गुटांतलें तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना. आतां आमी पयलें वचप आयकतले हांव. हें वचप पोरण्या सोल्ल्यांतल्या निर्गमन ग्रंथांतलें. हातूंत फराव्या रायाच्या हाताखाल इजिप्तांत गुलाम जावन कश्टोवची इस्रायल परजा सुटका आशेता. देव तांचें रुदान आनी मागणें आयकता आनी तांकां बसयल्ल्या गांवाक उतरावंक येवजण करता. हे उतरावणेचें जेवण म्हणजे पास्का जेवण खंयच्या रितीन संभ्रमूंक जाय म्हणलें सरेस्पर मोइजे आनी आरोना मुखांत्र इस्रायलकारांक कळीत करता. इजिप्तान सरेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां सर म्हयन्या पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलाचे सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमच्या मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्यां संगी मेळोवन तांचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची. हर एक लोक कितलें खातालो तें पळयोवन शेळी विंचूंक जाय. शेळी जावंक जाय कसल्यांच आयब नासलेली, दादली आनी 1 वर्साची. बोकड्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंशेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जातना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जिवीशी मारूंक जाय. उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी खांब्यांक आनी ताचे वयले फाटयेक तें सारोंक जाय. तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उज्यार भाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भजे सोमें तुमी तें खावंक जाय. हे परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाटो बांदा, पांयांक वांनो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगीं वेगीं तें खाया. सरेस्पराच्या मनाक संभ्रमचें पास्क परब ही. ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरोन वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशांक जावं मनजातींक जिवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करता ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक खुना जातलें. तें रगत पळयतच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सुरेस्पराच्या मनाक एक परब कशें संभ्रमतल्यात. संततेतावन संतते पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतर हें. इस्रायलकारांनी आचारसूचें पास्कांचें जेवण फरावेच्या बंदडेच्यो सुटकेचो गुर्त तर आमी आचारसूचें पास्कांचें जेवण जेजू क्रिस्तान आपल्या कश्टां मरणां आनी जिवणपणा मुखांत्र आमकां पास्काच्या गुलामपणांतावन सुटका लाभयल्लो गुर्त. सोमयान येवक्रिस्ताच्या मुखांत्र सुटका आनी बाचावी जोड दिल्या आनी ताचे मुखांत्र आमी नव्या जिविताक उतरल्या म्हणलें नियाळन देवाक होगोळसून गव्या किर्तन. आमी अर्गां दिवन सेवतावन ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. आमी अर्गां दिवन सेवतावन ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. आमी अर्गां दिवन सेवतावन ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता. कितें हांव फाटीं देव सर्वेस्पराक ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणाक
आणि सर्वेस्पराचे नाव हांव वागणतलो. आमी अर्गां दिवसेवतां ती संस्काराची खास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचे मोरान भोव स्वादी. हांव तुजो साकर तुजे साकरणी सोपूत मुज्यो सांगली तुवें मोडून उडयल्याय. आमी अर्गां दिवसेवतां ती संस्काराची खास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची व्हडवी गातलो. सर्वेस्पर केल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलो. आमी अर्गां दिवसेवतां ती संस्काराची खास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. आता आमी दुसरें वचप आयकतले. नव्या सोल्ल्यांतल्या सां पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पुस्तकांतलें. हातून सोम्याचें निमाणें जेवण पवित्र सभेंत भोव म्हत्वाचें आनी उत्तीम घडीत. आपूण पारादीन जावचे राती जेजून केल्ल्या बलिदानाचो उडास काडन संभ्रमचें जावन आसा सोम्याचें जेवण. हें घडीत आतां आमी आयकुया. कोरिंतकारां बरयल्ल्या पुस्तकांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांव सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जिजून तो परतीन जाल्लो ते राती हुंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही कुडू तुमचे पसत दिवची, हें म्हज्या उगडासाक करा. तेच बरी जेवण जातासर ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तिरकेल्लो नवो सल्लो. जितले पोटी तुमी ती पियेतल्यात तितले पोटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पोटी तुमी हो हुंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पोटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी प्रगट करतल्यात. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. पास्क परबे आदीं जेजू हो संवसार सांडून बापा सशी वेची वेळगडी लागीं पावली म्हूण जाणा आसलो. संवसारांत आसलेल्या आपल्या स्वताने मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचे सांजेचें जेवण चलतलें
जेजूकू विश्वासघातान पाराधीन करेजे म्हणून सैतानान सिमांव इस्कोरियोताच्या पुता जुदासाच्या मनान ते दोळूस घट्ट केल्लें. बापान सर वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवा तावन येवन देवा थंय फाटीं वेता म्हणून जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर कान दवरून एक तुवालो ताणें पेंगडाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगडाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमोन पेद्रूचे आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींच सोडिचोना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचोना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पांय मात्र न्हय, म्हजे हात आनी म्हजें माथें धू. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुयजे म्हणून गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा, तुमी नितळ आसात, पूण सक्कडी नांत. आपणाक गतान पाराधीन करतलो कोण म्हणून तो जाणा आसलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नांत म्हणून ताणें म्हळें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपले वयलें वस्तूर परत्या न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मूं विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोमयान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयजे. हांवें तुमकां केल्लें बरेंच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचें उतर हे. सोमयांच्या जेवणांत वांटेली जावन एकामेकाचे पांय धुवन आमी सेवक जावया. हांवें भेटोवचें युकारिस्त एकामेकाचे पांय धुवच्यान संपूर्ण जाता. लिओनार्डो दा विंची हे नांव आमी हरियेकल्यांनी आयकलां. 15व्या शतमानांतलो इटलीचो प्रख्यात आर्टिस्ट, कलाकार, पेंटर. ताणें निमाण्या जेवणाचें पेंटींग पिंतरायल्लें, लास्ट सपर हें पिंतूर. आनी हें पिंतूर ताणें प्रदर्शनाक दवरलें. आनी ह्या पिंतूर प्रदर्शनाक दवरले उपरांत लोकांची अभिप्राय ताणें विचारली. आनी आमी हें पिंतूर लास्ट सपर सोम्यांच्या जेवणाचें पळयलां आनी आमच्या घरांनी सदावत आमच्या घरांनी आसा. आनी आमी तें पिंतूर समा पळोवंक जाल्यार थंयसर तो एकलो मनीस दा विंचीक म्हणटा, तुवें पिंतूर भोव सोबीत करून सोडयलां, पूण एक म्हाका एक सांगूंक जाय कितें म्हळ्यार म्हजी अभिप्राय. त्या मेजाच्या तिनूय कुशींनी जेजू आनी आपोस्तल आसात, पूण मुखली कूस तुवें खाली सोडल्याय. की कित्या खातीर तुवें खाली सोडल्याय म्हणून एकलो मानेस्त लिओनार्डो दा विंचीक त्या प्रख्यात कलाकाराक ते पिंतूर सोडयल्याक सवाल करता. आनी ह्या वेळार दा विंची म्हणटा की ते हांवें जाय म्हणून हांवें खाली सोडलां आनी कोणाक थंयसर येवन बसोवंक जाय. सोम्या सांगता, आपोस्तलां सांगता, जेवणांत हरियेकल्यांनी तांच्या कुशेन वांटेले जावेत, कोणाक वत्ता येना. कुशेन सोम्या सांगता जेवणाक तांणी बसयेत, आपोस्तलां सांगता जेवणाक बसयेत. देखून हांवें तें मुखली कुसू त्या मेजाची खाली दवरल्या म्हणून लिओनार्डो दा विंचीन जाप दिली. काय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, आमी हांगासर आयल्या सोमयांच्या जेवणांत वांटेली जावचे खातीर. आमकां कोणेंय वत्ताय करूं ना, फोर्स करूं ना, बगार स्वंत कुशेन आमी हरियेकलो ह्या मेजा बावरी सांगाता आमी मेळ्ळ्या ह्या येवकारिस्तांत मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावच्या खातीर. आनी आज पवित्र सभा 3 संभ्रम चलयता ह्या निमाण्या जेवणा वेळार. जेजून निमाण्या जेवणा वेळार येवकारिस्त घडिल्लें घडीत आमी संभ्रमता. दुसरें जावन येवकारिस्त आचरण करच्याक ह्या जागे दीक्षित संस्कार घडिल्लें घडीत आमी संभ्रमता. आनी तिसरें जावन शिस्तांचे पांय धुवचे मुखांत्र सोम्यान दिल्लो मोगाचो उपादेश हें घडीत आमी संभ्रमता. तशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हणलो सोम्याचो आदेश. देखून पवित्र सभा आज येवकारिस्ता विशयांत, याजकपणा विशयांत आनी मोगाच्या विशयांत आनी मोगाच्या सेवेच्या विशयांत आमकां शिकवण दिता. तर येवकारिस्त म्हळ्यार कितें? आमी कितले फावटी मिसां भेटयल्यांत. ल्हान थावन आज पर्यंत लेख करून जाल्यार सबार मिसां आमी भेटयल्यांत. आनी येवकारिस्त म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ कितें? येवकारिस्त म्हळ्यार अर्गां बलिदान, थँक्स गिवींग. जेजून निमाण्या जेवणार आसतना बापाक अर्गां दिली
आनी आमच्या सोडवणे खातीर अर्गां बलिदान ताणें भेटयलें आनी कितें निमाण्या जेवणार निमाण्या ब्रेस्तारा सोम्यान उंड्या आनी वायन रुपार केलें गी तेंच उपरांत निमाण्या शुक्रारा कुर्सार मोर्चे मुखांतर सोम्यान आपणाचो जिवूच आमचे खातीर समर्पण दिलो आनी सोम्यान येवकरीस घडलो म्हणून आतां उंडो घेवन घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पोवची आनी वायन हातीन घेवन म्हळें घेयात आनी पियेयात हें म्हजें रगत आनी हें म्हज्या उगडासा करा आनी निमाण्या शुक्रारा कुर्सार आपणाकच मोर्चे मुखांतर येवकरीस्त सोम्यान संपूर्ण केलो आनी तेंच सांव पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें कोरिंत घरांक बरयल्ल्या पत्रांत येवकरीस्त घडल्या विशयांत सांव पावल विवर्सिता आनी येवकरिस्तांत जेजून ताकाच आमकां दिलो एक वर्ती काणीक जावन वर्तें देणें जावन देवा बापान जेजू ह्या संवसारी वर्ती काणीक जावन दिली जाल्यार जेजू क्रिस्तान आपणाकच येवकरिस्ता मुखांतर आमकां दिलो आनी ताचो उडास ताची हाजरी सदांच उरच्याक ह्या संवसारांत जेजून येवकरिस्त घडलो सदांच आमच्या सांगात आसच्याक तो जण आसा इमॅन्युएल देव आमच्या सांगात येवकरिस्तान सदां काल आमचे मदें तो आसा आनी येवकरिस्त जेजून घडलो आपोस्तला सांगाता कुडीन तो आसलो पूण आमचे मदें तो कुडीन तो ना बगार उंड्या वायनाच्या गुर्ता मुखांतर येवकरिस्तान सदांच आमचे खातीर तो हजर आसा जेजून म्हणली उतरां जो आमच्या वांजेलांत अध्याय 6 वाक्य 50 आनी 6 हांव जण आसा जिवित असो उंडो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें तें जियेता आनी हांव ताचें तें जियेता आनी येवकरिस्तांत जेजूक सेवले वरवीं जेजू आमच्या काळजांत येता आनी जेजू आमचें तें तो जियेता आनी आमी जेजू तें जियेता आनी इस्रायल परजेन पयलें पास्कांचें जेवण कशें ती जेवली पास्कांचें परब कशी तांणी तयारी केली ह्या परबेक ते आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें निर्गमन पुस्तकांत आमी तें वाचप आयकलें इस्रायल परजेन पयलें पास्कांचो संभ्रम इजिप्त गांवांत आचरण केलो एका वर्सा भितरली दादली शेळी घेवन आयब नातलेली कत नातलेली नितळ शेळी मारून बेकामीर आनी कोडू भजे सांगाता तांणी कायजे आसले आनी उपरांत जेवण जावन तांणी पयनाक वचोंक आसलें बसयल्ल्या गांवाक तांणी वचोंक आसलें आनी आमी जाणाव इस्रायल प्रजा इजिप्त गांवांत कोश्चोन आसली फरावाच्या गुलामपणां काल आनी फरावो राय कठीण राय देवान साबार कर्गां धाडली जाल्यार त्या कर्गा मुखांतर फरावो राय आनीक कठोर जालो पूण उपरांत निमाणें कर्ग धाडलें पयल्या पुताचें मरण आनी देखून हें पास्कांचें जेवण इस्रायल प्रजा जेवता आसतना थंयसर त्या शेळयेचें रगत आनी तांच्या घरच्या दरवट्याक सरेजें आसलें आनी कोणाच्या घरच्या दरवट्यार त्या शेळयेचें रगत आसा त्या देवदूतान मोरणाच्या दुतान तें घर तांकां राखलें मात्र न्ही तांच्या मालगाड्या पुतांक सयत राखलें आनी ह्या वेळार फराव्या रायचो पयलो मालगडो पूत मेलो देखून फरावो राय ताचो राग निवलो आनी देखून इस्रायल परजेक ताणें इजिप्त गांवांत तावन बसयल्ल्या गांवाक वचूंक ताणें परवणगी दिली आनी अशें इस्रायल परजेन इजिप्त गांवांत पयलें पास्कांचें जेवण तांणी ती जेवली आनी अशें तें जेवण तुर्तान जेवल्या उपरांत बेकामेर आनी कोडू भजे सवें ताणें तांचें पैन आराम केलें आनी देवान तांकां इजिप्त गांवांत तावन बसयल्ल्या गांवाक गुलामपणान सोडयलें आनी तेंच घडीत जुदेव लोकांनी त्या इस्रायल परजेन हर एक वर्सा उडासा काडून पास्कांची परब तांणी आचरण करची आसली आनी हें घडीत तांणी उडास काडलें आनी देवाक तांणी अर्गां दिली आनी जेजू एक जुदेव जावन हर एका वर्सा हें पास्कांचें परब तो जेवतलो आनी निमाण्या जिणेच्या वेळार हें परब जेवता आसतना पास्कांचें जेवण जेवता आसतना ह्या जेवणाक तो नवो अर्थ दिता थंयसर शेळी ना बगर आपुणूच शेळी जावन पास्कांचें जेवण तो जेवता आनी हातांत उंडो घेवन आनी वायन घेवन येवकारिस्ताचो संस्कार तो घडटा मिसाचो संस्कार तो घडटा आनी हांवूच जिवीत असो उंडो जावन न्हीज जावन जेजू ह्या येवकारिस्तांत हजर आसा आनी ह्या वो उंडो जेजूचें मांस आनी वो वायन सोम्याचें रगत जावन अजापां घडली आमी बुकांनी वाचलां आमी समजून घेतल्या धर्मगाच्या भावानो आनी भयण्यानो आज आमी येवकारिस्तांत वांटिले जाता आसतना येवकारिस्ताचो महत्व आमी समजून घेवंक जाय येवकारिस्त सोम्यांचें दिनवासतांचें बलिदान येवकारिस्त कुटुंबाचें आचरण एक कुटुंब जावन ह्या येवकारिस्त भावारी आमी सांगाता मेळटा आनी येवकारिस्त मोगान आनी सेवेन जिवंक आमकां हर एकल्याक प्रेरण जावन आसा देखून येवकारिस्ताचो महत्व समजून घेवन एक कुटुंब जावन ह्या येवकारिस्तांत आमी भाग घे जाय येवकारिस्तांत आमी वांटिले जावंक जाय देखूनच पापा जुआंव पावल दुसरो सांत पापा जुआंव पावल दुसरो अशें म्हणटा
येवकारिस्त एक मिस्तेर तो आमी पातये जाय. येवकारिस्ट इज मिस्ट्री टू बी बिलीव्ड. येवकारिस्त आमी तो एक मिस्तेर तो आमी संभ्रमे जाय. येवकारिस्ट इज अ मिस्ट्री टू बी सेलिब्रेटेड. आनी तो म्हणटा येवकारिस्त एक मिस्तेर आमी जिये जाय. येवकारिस्ट इज अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड. देखून येवकारिस्त आमी पातये जाय. येवकारिस्त आमी आचरण करी जाय आनी येवकारिस्त दिसपट्ट्या जिवितांत आमी जिवंक जाय. दुसरी वातिकान सभा येवकारिस्त विशयांत अशें म्हणटा येवकारिस्त क्रिस्तांव जिणेचें मूळ आनी शिखर म्हणटा. येवकारिस्ट इज द सोर्स एंड सबमिट ऑफ अ क्रिश्चन लायफ. आनी भगवंत मदर तेरेसा येवकारिस्तांत जेजूक तेणें पळयलें आनी त्या येवकारिस्तांतल्या जेजूक दुबळ्या धाकट्यांत ते पळयता आनी तांची ती सेवा करता. देखून मदर तेरेसा म्हणटा तूं मीस भेटत आसतना हें तुजें पयलें मीस, हें तुजें निमाणें मीस आनी तुवें भेटोवचें एकच मीस म्हणल्या भशेन तुवें भेटय जाय म्हणटा मदर तेरेसा. देखून आमी हर एक फुटी मिसान वांटिले आसतना आमच्या जिविताचें पयलें मीस, आखरेक मीस आनी एकच मीस म्हणल्या मनोभावान आमी तें भेटोवंक जाय. आनी भगवंत सांत पाद्र पियो म्हणटा सूर्यो नासतना तरी संवसाराचें अस्तित्व उरात पूण येवकारिस्त बेने संवसाराचें अस्तित्व उरचें ना. सूर्यो नासतना संवसाराचें अस्तित्व उरात तरी येवकारिस्त बेने उरचें ना म्हणटा सांत पाद्र पियो. आनी सांत जुआंव मरी व्यानी येवकारिस्त विशयान उलोवन म्हणटा जर आमकां हर एकल्यांक एका मिसाचें मोल सारकें समजलें जाल्यार आमी खंडीत संतोश हांव मोर्ती हांव करना म्हूण. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो येवकारिस्ताचो आमी अर्थ समजून त्या येवकारिस्ताच्या बलिदानांत भक्तेन वांटिले जावंक जाय आनी असो आमी आत्मीक फायदो जोडूंक जाय. कशें आमच्या कुडीक आमी कान सेवता तशेंच येवकारिस्तांत जेजूचें मांस आनी रगत आमकां आत्मीक कान जावंक पावता. दुसरें जावन आज आमी नियाळसो विशय याजकपणाचो संभ्रम आमी चलयता. याजकपणाचो संस्कार जेजून घडलो ह्या विशयांत आमी नियाळ करता. सुम्यान म्हणली उतरां हें म्हज्या उड आसा करा आनी ह्या उतरां मुखांतर सुम्यान याजकी संस्कार घडलो. येवकारिस्त आनी याजकपण हाका एकामेका संबंद आसात, एकामेका ताळ पडटात. तर येवकारिस्त ना तर याजकपण ना, जर याजकपण ना तर येवकारिस्त ना. जर येवकारिस्त आसा तर याजकपण आसा, याजकपण आसा जाल्यार येवकारिस्ती आसा. जेजून येवकारिस्त संभ्रमूंक याजकी संस्कार घडलो. जेजू क्रिस्त आमचो श्रेश्ठ आनी परम याजक आनी ह्या श्रेश्ठ याजकान ताचें आजारपण सदांच उरच्याक येवकारिस्त घडलो. तर हे येवकारिस्त संभ्रमच्याक याजकी संस्कार जेजूनच घडलो जावन आसा. कशें जेजून 12 आपोस्तलांक बिंचलें गी तशेंच याजकांक जेजू बिंचता. हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 थंयसर आमी वाचता हर एका याजकाक मनशां मदलो विंचून काडटात. मनशां तर्फेन देवा उजीर सेवा करूंक पातकां खातीर काणीको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. आनी तोच याजक अस्कत जाल्ले निमती नेणाऱ्यांक आनी सुकून पडलेल्यांक तो कनवळाय दाखोवंक सकता म्हणटा हेब्रेवकारांक बरयल्लें पत्र. याजकाक तेलान माकला आनी तेलान माकलो याजक जेजूच्या नांवान मीस पेटयता, जेजूच्या नांवान पातकां बक्षिता. देवान ताका विंचला आनी माकला तो एक क्रिस्ताचो मुनियारी, तो आनी एक क्रिस्त जावन आसा. आनी एक फावटी सांत फ्रांसीस आसीस एकलो म्हणालो खंय जर तूं वाटेर वेता आसतना तुका एक याजक भेटता आनी एक आंज बुडवो भेटता तूं पयलें कोणाक वंदन करताय. आनी ह्या वेळार सांत फ्रांसीस आसीस म्हणालो खंय हांव पयलें जावन एका याजकाक वंदन करता. आनी कित्याक म्हळ्यार याजक देवाची हाजिरी ह्या संवसारांत येवकारिस्त मुखांतर आमकां दाखोवन दिता. देवाची हाजिरी ह्या संवसाराक हाडटा म्हणून सांत फ्रांसीस आसीसीन जाप दिली. सांत जुआंव पॉल दुसरो याजकपणा विशयांत अशें म्हणटा याजकपण एक मिस्तेर आनी एक देणे. याजकपण एक मिस्तेर आनी एक देणे. एक मिस्तेर ह्या गुटू कित्या खातीर म्हळ्यार देव ताच्या कामांक मिसावांक ताका जाय जाल्यांक विंचता. अस्कत्यांक पातक्यांक किरकोळ्यांक तो विंचता आनी ही जावन आसा देवाची मांडावळ, देवाचें येवजण. आनी याजकपण एक देणे म्हणटा तो कित्याक तें देवा तावन येता. कोणाय मनशांक याजक जावचें हक्क ना. देवान तें दिल्ल्या करीत देवान तें दिवचें याजकपणाचें देणे. देखून तें एक देणे म्हणटा सांत जुआंव पॉल दुसरो. देखून याजक जावचें देवाचें आपोवणें, देवाचें देणे म्हणलें आमी हर एकल्यानी समजून घेवंक जाय. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो पवित्र साना मुखांतर आमी सक्कडी सामान्य याजकपणांत वांटिले जाता तर वर्दीच्या सक्रामेंता मुखांतर याजक मुनियेरपणाच्या याजकपणांत वांटिले जाता आनी थोड्यांक मात्र हें आपोवणें लाभता. देखून आज सर्व याजकांचो दीस आमी संभ्रमता. देखून सर आमच्या याजका पासत आमी
मागणें करूंक जाय आनी तांचे खातीर मागचें आमचें हर एकल्यांचें कर्तव्य जावन आसा. याजक जाय आमकां हर एकल्यांक. जर याजक पवित्र सभेंत ना तर कितें घडटा म्हणलें आमी हर एकलो जाणाव. याजकांची पवित्र सभेक आमकां हर एकल्यांक जायती गरज आसा. एक याजक कितें करता तें आमी हर एकलो जाणाव. आमचे बसोत मिसां भेटयता, आमचे बसोत मागणी भेटयता, सक्रामेंत तो वांडटा, जेजूच्या नांवान पातकां बोगशिता, सेवा करता आनी जल्मान थावन मरणा पर्यंत एका याजकाची आमकां गरज आसा. आनी याजक देवाचें बेसांव तो आमकां वांडटा. देखून पयल्यान पयलें याजका पासत आमी मागोवंक जाय, तांचे विशयांत बरें उलोवंक जाय, याजकाच्या गरजांत आमी पावोवंक जाय आनी याजक जावंक प्रोत्साह दिवंक जाय. आनी देव आपणे खातीर आमी हर एकल्यांनी मागोवंक जाय. देखून याजकां खातीर आमी तांचे खातीर मागया, तांकां मान आनी गौरव दिवया. तिसरें जावन आज आमी नियाळसो विशय येवकरिस्त मोगान आनी सेवेन जिवंक आमकां हर एकल्यांक प्रेरण दिता. जेजून आपल्या शिसांचे पांय धुवचे मुखांत्र एका सेवाका परी, एका गुलामा परी जावन सेवेची देख ताणें आमकां दिली. मात्र न्ही आमी तशेंच करच्याक ताणें आमकां आदेश दिला. एकामेकाचो मोग केवल उतरांनी न्ही बगार करण्यांनी संपूर्ण जाता म्हणल्याक हाच्याकी वर्ती देख निदर्शन दुसरें ना. क्रिस्तांव समर्थीचो श्रेश्ठ आनी वर्तो उपादेश जावन आसा मोग. आमी देवाचो आनी पेलाचो मोग करचो आनी एकामेकाचो मोग केल्यांत म्हजे शीस तुमी जातल्यात म्हणलें जेजूनच आमकां सांगून दिला. कोण हांव देवाचो मोग करता आनी म्हज्या भावा भयणीचो मोग करिना म्हणटा तो फुडकेर म्हणटा सांजुवांव. आमी देवाचो मोग करी जाय आनी आमच्या भावा भयणीचो मोग करी जाय. आनी सांग पावलू फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत म्हणटा अध्याय 2 वाक्य 6 सैमान तो देव तरी त्या समानसामपणांक तो लबदून रावलो ना बगार मनशा सारको जावन गुलामपणाचें रूप घेवन आपणाक तांणी खाली केलो आनी क्रुसाच्या मरणा पर्यंत. आनी जेजू जेवणार तो आसतना उठोवन पेंगडाक तुवालो बांदून आयदनांत उदक घेवन शिसांचे पांय ताणें धुले आनी तुवाल्यान तें पुसलें. तेंच घडीत जुवांच्या वांजेलांतलें आमी आयकलें. आनी जुदेवांच्या रिवाजी प्रमाणे एका मेस्त्रीन एका धनयान साकरांचे पांय धुवचे असाध्य कणी जावन मेस्त्री धनी साकरांचे पांय धुयना बगार साकरा आनी धनयांचे मेस्त्रीचे पांय धुयचे आसले. पूण जेजूस मेस्त्री आमचो धनी खालतो जावन गुलामा बरी जावन एका सेवाका बरी जावन शिसांचे पांय तो धुता आनी आमी तशेंच करच्याक आमकां तो आदेश दिता. मातेवाच्या वांजेलांत अध्याय 20 वाक्य 20 आनी 8 आमी वाचता. हांव आयलां हेरांनी आपणाची सेवा साकरी करचे खातीर न्ही बगार हेरांची सेवा साकरी करचे खातीर. मनशा पोतू हेरांनी आपणाची सेवा साकरी खातीर येवंक ना बगार आपणे जावन हेरांची सेवा साकरी करचे खातीर तो आयला म्हणटा. आनी अशें पेल्याची सेवा साकरी करचे मुखांत्र आमी वर्तें जाता, आमी श्रेश्ठ जाता म्हणलें जेजूनच आमकां शिकयलां. जेजून आपोस्तलांचे पांय धुवचे घडीत जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 13 थंयसर आमी वाचता. पूण उरल्या वांजेलांत ही आमकां घडीत आयकूंक मेळना. पूण उरल्या वांजेलांत उरल्या 3 वांजेलांनी जेजून येवकरिस्त घडचे विशयांत आमी वाचता. पूण जुवांच्या वांजेलांत कित्या खातीर जुवांव येवकरिस्त विशयान उलयना बगार येवकरिस्त उलोवच्या बदलाक जेजून पांय धुवच्या विशयांत उलयता. देखून एकलो बरेणार म्हणटा एकामेकाचे पांय धुवचे आनी येवकरिस्ताक एकामेकाक थाळ पडटा, एकामेकाक संबंध आसा. आनी मीस आखेर करता आसतना याजक म्हणटा वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतेन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. आमी कितें येवकरिस्तांत मिसा वेळार आमी आयकलां, कितें आमी मीस भेटयलां तें आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत आमी जिवंक आसा. देखूनच याजक धाडटा आमकां एकल्यांक सेवा साकरी करूंक पांय धुवंक. देखून आमची मीस संपूर्ण जावंक जाय तर आमी कितें आमी हांगासर आयकलां, कितें आमी मीस भेटयलां तें आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत आमी जिवंक जाय. जावं पुरो आमी एक याजक जावन, जावं पुरो धार्मीक जावन, जावं पुरो आवय बापाय जावन, जावं पुरो शिक्षकी जावन, डाक्टर जावन, नर्स जावन, इंजिनियर जावन, कुटुंबाचो वडील जावन, गुरकार जावन, प्रतिनिधी जावन, खंयच्याय संघ संस्थांचो मुखेली जावन, एक विद्यार्थी जावन, युवा जावन हांवें पेल्याची सेवा करी जाय, पेल्याच्या गरजांत पावो जाय, पेल्याचे हांवें पांय धुय जाय. आमकां अधिकार दिला न्ही स्थान माना खातीर, न्ही नांवां खातीर, न्ही आमकां मान मेळचे खातीर बगार सेवा करूंक अवकाश म्हणलें आमी हर एकल्यांनी उडास दवरूंक जाय. एक नर्स पयशां खातीर वावर करिना बगार एक नर्स पिडेस्तांची गाय धुता आनी ती सेवा करता जेजूच्या नांवान. आनी घरांत आमची प्रायवंतां वडील आसूंक पुरो तांची सेवा करतना आमी जेजूची सेवा करता म्हणलें उडास दवरूंक जाय. आनी तेंच मदर तेरेजान केलें आनी आमकांय करूंक जेजू आज आपोवन दिता. फाटल्या दिसांनी आमच्या पापसाहेबान
चुडान गांवच्या त्या अध्यक्षाचे पांयांक पडून दिमी घालून त्या अध्यक्षाच्या पांयांची उमो ताणें घेतलो आनी अशें त्या गांवांत अशांती आसली शांती खातीर वावरूंक पापसाहेबान उलो दिलो. आनी थोड्या वर्सां पयलें आमच्या पापसाहेबान बाबा फ्रांसिसान दादल्यांचे तशेंच स्त्रियांचे अक्रिस्त भावनाचे पांय दुल्ले घडीत आमी जाणाव. देखून मोगाच्या भावा भयणो आमी कितें येवकारिस्तांत संबरवूंक तावंगी तेंच आमच्या भावा भयणीच्या गरजांत आमी पावोंक जाय. तांचे सेवा साकरी करून तांचे पांय आमी दिवंक जाय. देखून आज आमी हे 3 संभ्रम चलयतना येवकारिस्ताचो म्हत्व समजून अर्थ समजून येवकारिस्ताचो आमी खरेपणी मोग करया आनी मिसांत संतोशान भक्तीपणान वांटिल्ले जावया. दुसरें जावन याजकपणाचो म्हत्व समजून याजकांचो मोग करया, तांच्या पासत आमी मागया, तांच्या गरजांत पावया. तिसऱ्यान सोम्यांचो मोगाचो उपादेश एकामेकाचे पांय दिवचे मुखांत्र एकामेकाची सेवा करचे मुखांत्र आमी जियेवया. येवकारिस्ताचो मोग आमी करया, आमच्या भावा भयणीचे पांय आमी दुवया आनी देवाचो तशेंच पेलाचो मोग करचे मुखांत्र आमी हर एकली सस्नीक जिवीत आमी जोडया. तो येवकारिस्तान जेजू आमच्या काळजांत देवचो अशें करच्याक आमकां आदार दिवन दी, कृपा दिवन दी, बळ दिवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. जेजू जेवणार्थान उठलो आनी आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो. जो देवधर्मांत साकरान आपल्या धनयाचे पांय धुवची रिवाज आसा. हांगासर जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुवन एका साकराचें काम तो करता आनी शिसांक इश्ट म्हूण आपयता. मात्र न्हय, आपणें केल्ले बरी तांणी करूंक उलो दिवन सेवेचो मंदमेंत तांकां दिता. शिसांक दिल्लें तें मिसांव आज सगळी पवित्र सभा मुखारसून आसा. हांगासर आतां सांकेतीक रितीन याजक बाप 12 जाणांचे पांय धुतले आनी आमकां सेवेच्या वावराक उलो दितले. आमच्या खातीर बापा लागीं तो विनंती करता. देखून आमची सर प्रार्थना आयच्या दिसा आमी सर मागणी जेजू मुखांत्र बापा तें आतां आमी उबारया. पवित्र सभा चलोवन व्हरूंक तुवें आमकां दिल्ल्या मणियारांक तुका समर्पण दिता. तांकां सर्वांक बऱ्या भलायकेन सांबाळ. तुज्या पवित्र आत्म्याचे कृपेन तांचे मिसांव सुफळ कर म्हण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या आनी समाजाच्या मुखेल्यांनी सरपरजेचो मोग करूंक उर्बेन सेवा करूंक तशेंच सोमेस लोकांच्या गरजांक स्पंदन करून जियोंक गरज असची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस्त पिडेस्त भावा भयणींक आनी प्रायवंतांक तांचे कश्ट सोसूंक बळ दी. तांची सेवा करतल्या सोमेस्तांक तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण आमी मागता. आमच्या फिरगेजेच्या भुरग्यांक आनी युवाजनांक तुज्या पुता जेजूच्या मोगान भर. तांणी सोमेस्तांनी येवकारिस्ताचो विशेष रितीन मोग करून तुका साक जावन जियोंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. मिसांव गांवांत सेवा दिवच्या सर्व मिशनरींक तुज्या पवित्र आत्म्याचे सक्तीन भर. तांचे ताब्यान आसलेल्या सर्व भावार्थी लोकांनी तुज्या मोगान जियोंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी सोमेस्त कुटुंबाच्या सांद्यांनी पवित्र येवकारिस्ताचो खरेपणी मोग करून
एकामेकाचो मोग करूंक तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी बरो मौन रावन आमच्या खासगी घर संघात्री मागया. प्रत्येक जावन एलिसा आमच्या गांवांत जावन आसा. सर्वांनी मत घालून बरो सरकार आमकां मेळचे खातीर देवा लागीं मागया. मोगला सर्गींच्या बापा तुजे पुता जेजू क्रिस्तान येवकारिस्त हे काणीक जावन आमकां दिलें आनी तुजें आजारपण ह्या येवकारिस्तांत आमकां बगूंक फावो केल्ल्याक तुका आमी दिन वाचतना आयच्या दिसा ह्या जागपणा मुखांतरी हो संस्कार घडोवन आमकां ह्या जाग फावो केल्ल्याक तुका आमी दिन वाचता. देखून आमी सोमेस्तांनी येवकारिस्ताचो तशेंच ह्या जागपणाचो महत्व समजून घेवन आमच्या बेसा प्रमाणे आमची जबाबदारी पाळन पयल्याचे पांय धुवचे मुखांतर पयल्याची सेवा करचे मुखांतर सेवक जावं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बरी आमकां हर एकल्यांक तूं फावो कर. ह्या येवकारिस्त मेजा बोवरी वांटेली तुज्या भावा भयणीचेर तुज्या भुरग्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रितीच्या बापा जितले पावटी हो जेजूच्या कुडी रक्ताचो यज्ञ आमी संभ्रमता तितले पावटी आमचे सोडवण्याचें काम तूं चलोवन व्हरताय. देखून भक्तीपण ह्या सोडवण्याच्या गुटांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया.
सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदर आणि ससनांच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संसार सरा पर्यंत सोडवण्याचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलो. आपल्या धर्मदुतां बराबर निमाण्या जेवणार बसलो तेन्ना जेजून कथनांतल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाकणेची बली. ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुजे परजेक पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. तर हे तरेन आख्खे पृथ्वीच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकवटायताय. देखून आमी तुजे कृपेची गोडसाण साकून पुनः जिवंतपण जेजू सारकी जावच्याक ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सरतांव. आनी आतां सर्गींच्या दुतां सांगाती पृथ्वीमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येना ताका जय जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यांत तीन तूं मानून घे आनी तांचो तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून कालतेपणी मागता. तुजे कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा पासत, पीटर पॉल सल्डान आमच्या गोवळी बापा पासत आनी सर्व धर्मदुतांनी परगडलो तो सुखोरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा तुझ्या साकरा आणि साकारणी खातीर आमची मागणी आयक. तुझे वेदी भोवती एकठांय जाल्या आमा सुमेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिवी आनी खऱ्या देवा तुका वाकणूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तरण आमकां सोमेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पित. आख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आज तो भोव पवित्र दीस आमी संभ्रमता. ह्या दिसा आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासून फरार दीस जालो आनी त्याच देवा आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताचे सदांच आंकवार माये मोरे भक्तीन आमी वंदिता. तेच परी तिच्या पती भाग्यवान जुजेक तशेंच भाग्यवान पेद्रू आनी पावलो आंद्रे ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्त साक्षांक आनी सोमेस तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा, तुझ्या मुनियारांची आणि सगळ्या कुटुंबाची ही देणी मानून घे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या कुडेचे आणि रक्ताचे बलिदान आपल्या शिसांनी ते भेटोवच्याक तांकां दिलें
आनी त्या दिसाच्या उगडासाक आमी ती संभ्रमता ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी सस्नांचे कास्तेंतली आमकां निवार आनी तुवें वेंचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे देवा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमचे आनी समेस्त मनशांचे सोडवणे पासत कस मरण सुशच्या आदल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर्व पदवीधरा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो ताणें उंडो घेतलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परीन जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वरावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुठ परगटुया बापा आमी तुजे मुनियारी आनी तुजी परजा तुजे पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गा सडण्याचो भक्तीपणी उगडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवून देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी सरबणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुजे नितीवोन सकरा आबेलाची देणी बावार्थ्यांच्या बापा आब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्किसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हें बलिदान तुका मानो सर पदवेदारा बापा तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरो म्हणून आमी कालतेपणी मागता अशी वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवन तेल्या आमा सुमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर सर्वेस्परा आमच्या मेल्यांची काकुळट कर भावार्थाची मोर आसून ती आमचे आदीं गेल्यांत आनी विशेवंत आसात तांकां आनी क्रिस्ता थंय मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळो आनी आमा पातक्यां तुज्या अगणित काकुतीचे विस्वास दवरतल्या कितें फावो तें पळोवं नाका आनी आमचीं पातकां बोगस आनी जुआंव स्टेफन मातियास बार्नबस ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशीतून सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रोसून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आतां आमी देर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
सरगार जाता तशी तूं संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचीं पथकां बगोस आनी आमकां ताळेंत दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमचे श्रोंदर जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवचन अत्रेक तिलांक आमकां तुजें उदार काकोळ सरपातकांडे सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मदुता मुळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे परमाणे शांती एकवटान सांबाळ तूं जे येताय आनी राजभर चलयताय ससनांच्या ससनाक सोमियांची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो माया मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक आतां आमी शांती दिवया पळया हो जावन आसा म्हणजे जो क्रिस्त येवकारिस्त आनी याजकपणो संस्कार घडोवन एकामेकाचे पांय दिवच्याक आमकां आदेश दिवचो ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्लीं आमी सर्वां सुभागी पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली Chela
दिसाचे बलिदानाचे मागणे जातास हांगासर थोडो वेळ आराधन आसतलें. उपरांत सक्रामेंत पुढच्या वार विशेवाच्या आल्तारेक व्हरतलें हांव. थंयसर आराधन करूंक अवकाश आसतलो. उपरांत मौनपणी आमी आमच्या घरा वेचें. फाल्यांचो दीस भोव पवित्र दीस. हो दीस मागण्यांत आनी उपास करून पवित्रपणी करसूंक कायदो आसा. दिसा मोदें विशेवाच्या आल्तारार मौनपणी मागण्यान जेजूक आमचो सांगात दिवचो. आमचे मदें आसात आयचो संभ्रम इतलो भक्तीचो तांणी चलोवन व्हेला. ते जावन आसात फादर सिल्वेस्टर लोबो, फादर मुल्ला, होमिओपॅथी कॉलेज ताचे आडळतेदार. तांकां ह्या संदर्भात आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या मिसावान तांकां आमी बरें मागता. फाल्यां 3 वरां कुर्सागुड्यार दैवी काकुतीचें नोवेन आसतलें. भोव मोगाळा बापा, निमाण्या जेवणार जेजून आपल्या मोगाची निमाण्यांनी सदां उरची कुणा कशी आपली कूड आनी रगताची सांग दिली आनी त्या आत्मीक कानाच्या बळान पाळची नवी आज्ञा तांकां दिली. त्याच जेवणांत हे भोव पवित्र राती आमी दिनवासी काळजान वांटो घेतला आनी ताच्या बळान जेजूची नवी आज्ञा आमचे जिणेन दिसान दीस अदीक व्हडे जतनायेन सांबाळटले म्हूण आमी आतां बास्तीत आहों. ही आमची मोगान केल्ली भाव भयणीची साकरी ह्या रातीच्या संभ्रमाचो बाळतात असलो फळ जावं म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्यानो जेजू विशेवाच्या आल्तार आसा ह्या सक्रामेंतांत. सुमे जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमचे मुखार हजर आसा. ह्या आयच्या दिसा भोव पवित्र दिसा आमचे खातीर येवकारीस घडोवन आमकां आमचे खातीर याजकपणो संस्कार घडोवन एकामेकाचे पांय धुवचे मुखांतर मोगाचो मान्यमेत दिलो जेजू ह्या सक्रामेंतांत खरोच हजर आसा. ताची हाजरी आमी बगुया. तो आमच्या सांगात आसा. तो आमचो देव इमॅन्युएल. दिंबेर पडून सश्टांक ताका आमी नमस्कार करया. आमचो राय, आमचो धनी, आमचो मेस्त्री, आमचो सोमी, आमचो सोडवणदार म्हणलें आमी भावार्थान वळखून घेवया. सोमिया जेजू, तूं आमचे खातीर कस मरण सोसूंक मुखार सरलोय. बापाच्या कुशेक तुवें काल्तिमान घाली. हो थोडो वेळ तुजे समकर आमी करसूंक आशेता. व्हडा भक्तीपणान आनी व्हडा मोगान. कित्याक तुजो आमी मोग करता. तुवें आमचो मोग केलाय कवनेंतावन कुर्सा पर्यंत. आनी हे मोगाक आमी कितें पाटी दिवं. थोडो वेळ तुजे समकर आमी तुजे सांगाताक करसूंक प्रयत्न करता. तूं गेसेमनी मळ्यांत रिगलोय आनी तुवें मागलें केलें. कश्ट वळवळे स्वस्त आसतना तुका ताळणी आयली हे कश्ट पयस करूंक. जाल्यार बापाच्या कुशेक तुवें काल्तिमान घाली. आनी हे कश्ट मरण, कुर्साचें मरण आमचे खातीर तूं मेलोय आमच्या मोगा खातीर. सुमी जेजू तुका मेरगां दिता. आमचे खातीर तुवें कश्ट मरण सोंसल्या खातीर. आनी आयच्या दिसा हो दीस तुवें आमकां फावो करन. आयच्या दिसाचो म्हत्व, निमाण्या जेवणाचो म्हत्व
समजूंक अर्थ करूंक तुवें फावो केल्ल्याक तुजे मुखार आमी दिंबेर सरपडता सोम्या जेजू तुज्या मोगाचो गुर्त जावन तूं येवकारिस्त स्थापलोय मात्र न्ही आमचे सांगात सदां काल रावच्याक ह्या उंड्या रुपार तूं हजर आसाय तूं देवा बापाच्या मोगाचो पूत खरो मोग म्हळ्यार कितें म्हूण तुवें शिकयलें तुजे जिणये कश्टां आनी मरणा मुखांत सोम्या ह्या भोव पवित्र वेळार तुज्या अपरिमीत मोगाचो हांव नियाळ करतां आनी तुज्या मोगांत जिवंक हांव लालयतां आनी आशेतां हांव तुजो मोग नियाळतां जेजू म्हज्या सोम्या हांव तुजो मोग नियाळतां सोम्या जेजू जेजू म्हज्या धन्या हांव तुजो मोग नियाळतां सोम्या जेजू जेजू पातक्यांचो मोग करतल्या जेजू देवा बापाच्या मोगाच्या पुता जेजू आम्हा पातक्यां खातीर जीव दिलेल्या जेजू आम्हा पातक्यां खातीर कुर्सार मेलेल्या जेजू मोगाचो उपादेश दिलेल्या जेजू मोगाची जिणी जियेल्या आमच्या पातक्यांचो मोग केल्ल्या जेजू सर्वांचेर मोगाची दीस लायिल्ल्या जेजू आमची पातकां बोक्षिल्ल्या जेजू दुस्मानाचो मोग करूंक शिकयल्या जेजू सुकलेल्यांक मोगान बोगसूंक शिकयल्या जेजू आमच्या मोगा जेजू आमचे थंय काकुळदार जावच्या सर्व पिडेक वोकात आसा पूण मोग करतली नांत म्हणलें पिडेक वोकात ना म्हणटा ती ह्या भाग्यवंतांक आनी सर्व मोग करतल्यांक प्रेरण जालो मोग सोम्याचो मोग मनशां रुपी ह्या संवसारांत आयिल्लो जेजू म्हणटा एकामेकाचो तुमी मोग केल्यांत तुमी म्हजे शिस म्हणून सोमेस्तांक कळीत जातले आनी तोच मोग कितें म्हणलें सोम्यान आज आमकां शिकयलां आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हळां सोम्यान देखून खरो मोग म्हळ्यार कितें खरो मोग आमकां त्याग करूंक शिकयता खरो मोग आमकां बोगसूंक शिकयता खरो मोग पेल्याच्या गरजांत पेल्याच्या सेवेंत आमकां पावोवंक शिकयता पेल्या लागीं हांवें राजी जावंक आसा हांवें म्हज्या मोगा मायपासान जिणी सारूंक आसा हांवें कश्टांतल्यांक घरचे बंदांक आदार दिवंक आसा आनी हांवें जेजूच्या मोगा खातीर पेल्या सोय मोग करूंक आसा आनी मोगान जिवंक आसा असले मनशां जावच्याक सोम्याचो आमी आदार मागया पान 140 पूर्ण 40 Cristaso mokto kosoto atapso Visrong konang saito mit menas lolo Cristaso mokto Kaune tawon kursa poryan moktani kelo Mogaso samskar tane moganam kadilo Cristaso mokto Cristaso mokto kosoto atapso Visrong konang saito mit menas lolo Cristaso mokto Sumikit lo udar kakultice bandar serwang ditaat boksung sedataya tacho jari warailyo tane kursa amche paso tisrat mata to Cristaso mokto Cristaso mokto kosoto atapso visrong konang saito mit menas lolo Cristaso mokto मोसरता चेतना दुसऱ्या सोमात हुस्को
करता चेतना कितलो बळो काळ आवयचो मोग पर्यंत जिगाचो मोग तूं थंयसर कोणेय येत एका नासलो मोग तो क्रिस्ताचो मोग तो सुम्यांचो मोग नियाळन सुम्यांच्या पांयां तळ आमी आसा क्रिस्ताचो मोग तो खरो मोग जावन आसा सगळे सतमंता सगळे बरवसता सगळे सांबाळ व्हरता तो केदीन सराना असलो मोग आमच्या जिवितांत दिसून येवंक जाय दादल्या स्त्रिये मदें घोव आनी बायले मदें भुरग्यां आनी वडिलां मदें धनी आनी गुलामां मदें भावां भयणी मदें शिक्षक आनी विद्यार्थी मदें वाड्या घरां फिरगज घरां मदें याजकां आनी लोकां मदें असल्या मोगाची लक्षणां सांव पावलू कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 13 थंयसर तो वर्णिता मोगाची लक्षणां तो म्हणटा मोग सोंसणीक मोग दयाळाय मोग मोसोर करिना मोग बडाय उलयना मोग हंकारान बराना मर्यादेविने चलना स्वंत आदाय सोदिना रागार जायना अपकार मनान दवरिना मोग सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता मोग सगळें सोसून व्हरता आनी सांव पावलू आमकां रियेकल्यांक मोगाची मनशां जावंक आपोवन दिता आमचे थंय खरो मोग आसा गी आमी खरेपणी सोम्यांचो मोग करता गी केवल सोम्यांचो मोग केल्यार मात पावना आमच्या भावां भयणीचोय आमी मोग करूंक जाय दोळ्यांक दिसच्या देवाचो मोग करूंक सुलाभ पूण दोळ्यांक दिसनातल्या मोग करूंक देवाचो मोग करूंक सुलाभ पूण दोळ्यांक दिसच्या आमच्या भावा भयणीचो मोग करूंक कश्ट देखून आमच्या देवाचो मोग करी जाय आमच्या भावा भयणीचो आमी मोग करी जाय आयच्या दिसा आमी कृपा मागया आमच्या देवाचो सोम्यांचो आनी आमच्या भावा भयणीचोय मोग करच्या खातीर भगवंत मदर तेरेजान येवकरिस्तांत त्याच जेजूक पळयलो आनी त्याच जेजूक येवकरिस्तांतल्या भावां भयणी थंय गरजेवंतांतय पिडेस्तांतय देखून तांची साखरी केली आनी तो सोमी आज आमकांय आमच्या भावा भयणीची साखरी करूंक पेल्याचे पांय धुवंक आपोवन दिता जेजू आमचे खातीर मोडलेलो उंडो जालो ताणें आपणा खातीर हेरां खातीर वांटून दिलें देखून आमी हर एकल्यांनी तसलो मोडलेलो उंडो जावंक आसा आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत आमच्या वाड्यांत आमच्या सेस समोर आमच्या पिरगेचेंत डेमियन द लेपर कोडकार दमियांव एक याजक कोडकारांची मोलोकाय म्हळ्यार द्विपांत तांची सेवा करतलो आनी अशें सेवा करनासतना ताणें कोडकारांक पासून मीस पेटोवचें आसलें आनी थंयसर ताणें कोडकारांक उद्देशून तुमी कोडकार भाऊ भयणी म्हणून ताणें वळखून घेवचें आसलें आनी कोडकारांची सेवा करनासतनाच ताकाय कोडाची पिड्या लागता आनी उपरांत तो म्हणना तुमी कोडकार म्हूण बगार आमी कोडकार तो म्हणटा आनी ह्या मुखांतर कोडकारांची सेवा करचे मुखांतर आपणाकी कोडाची पिड्या लागता आनी त्या कोडाच्या पिडेन 9.5 वर्सांच्या प्रायर तो मरण पावता त्याच दमियांवान सुमयांत हांवन येवकरिस्तांत हांवन बोळ जोडलें आपणाकच त्या कोडकारां खातीर मोडचे खातीर आनी तो सोमी संता भक्तांक मार्तिरांक प्रेरण दिल्लो आमकां आज प्रेरण दिता आमच्या भावां भयणीचे पांय धुवंक भावां भयणी खातीर मोडूंक आमच्या भावा भयणी खातीर मोडूंक आमकांच मोडूंक सोम्यां बरी संता भक्तां बरी आमी तयार आसांगी देखून आमची जाप जावं दी मोगळा जेजू म्हाका बोळ दी म्हज्या भुरग्यां बाळांचो मोग करूंक म्हज्या विद्यार्थींचो मोग करूंक म्हाका दुखयल्ल्यांक बोगसूंक हांवें मोग करण्यांतल्याचो मोग करूंक हांवें सदांच सोंसणीक आनी निस्वार्थी जावंक हांवें रागार जायना जावंक मोगळा जेजू म्हाका बोळ दी हांवें राजी जावंक हांवें मोगा मैपासान भरलेली व्यक्ती जावंक
हांवें कश्टातल्यांक आदार दिवंक हांवें गरजेवंताच्या गरजान पावोवंक सक्रामेंता सत्संग नमन करुया